कीर्तन 16 या कीर्तनांत 8व्या वळींत देवाचें उतर सांगता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आयचो व्हरतो दीस सोम्यान आमकां फोव केला. सोम्याच्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक, ताच्या हजारपणांत रावोंक, ताच्या कुरपेन जियोंक, ताका अर्घा होगळाप दिवंक आनी आमचें जिवीत ताका नव्यान आयच्या दिसा समर्पण दिवंक. तर वो आराधनाचो वेळ आमी सोम्याक आमकांच भेटोवन दिवन ताच्या मुखामळाचो परजळ पळोवच्याक आमची काळजां, आमची मनां आमी आयती करया. बापू सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी मोगान स्वागत करून गवया गीत. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजारपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या. सात जाता जाल्यार आमी दिमी घालया. बापू सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करया. तुजे मुखामळा पळोवंक आशेतां, तुज्या आजारपणां जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या. तुजे मुखामळा पळोवंक आशेतां, तुज्या आजारपणां जियोंक आशेतां. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या आजारपणां जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. बिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. 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 सर्वोस आमचें सोम्या समर्पिता. सर्वोस आमचें सोम्या समर्पिता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका.
आमच्या अस्कत कायेंत आमकां वळवून करच्या सोम्या आमच्या एकसुरपणांत आमकां सांगात दिवच्या सोम्या आमच्या कश्टा दुखांत आमकां बुजोवच्या सोम्या आमचे तुजो मुखामळाचो परजळ फांकोड आमकां सोलोवन व्हरच्या सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें हजरपण आमी वळखून घेता तुका आमी नमन करता तुका आमी प्रणाम करता आमचे जिवी तुका आमी भेटयता आनी आराधन तुजें आमी करता मुझ्या हसकत कायेन वळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय म्हज्या एकसुरपणान तूं जाता म्हज्या एकसुरपणां सांगा तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये काळजान म्हाज्या हे सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोहाची तुका भेटयता काळजा मोहाची तुका भेटयता सर्व सांचे सोम्या समर्पिता सर्व सांचे सोम्या समर्पिता सोम्या जेजू तुज्या बरगर्जिने वेळार सवार पिडे तुजे सरशायल्या वेळार तुवें तांकां आपोडलें बरें केलें आमकां आपोडच्याक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमचे बसोवत हजर जालाय आमच्या हर एकल्याचे कश्ट दूख पिडा शिरा खंत बेजाराय सोम्या तूं जाणाय आनी आमच्या कश्टान असतांत आमकां आदार दिवच्याक सोम्या तूं आमचे मदें आसाय आमचे हर एकल्याचे हसकत काय आमचे उणेपण आमचे मेळेपण हर एक तूं जाणाय सोम्या जाल्यार तूं आमकां पातक्यांक लागीं सरताय तुज्या काळजांत आमकां व्हरतो जागो दिताय पातकां आमची बगसून तुज्या महिमे खातीर जिवचें भाग्य आमकां फोव करताय हे तुजें व्हरतें बरेंपण सोम्या आमी वळखून घेता तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वाखणटा आमचे जिवी तुका नव्यान समर्पण दिवन तुजी महिमा आमी गाता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा दश्टा वेळार आदार तूं घेताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नसता वेळा आदर तूं जाता म्हजी पथकां सगळीं आपणाचेर घेताय म्हजी पथकां सगळीं आपणाचेर घेता म्हजी पथकां सगळीं आपणाचेर घेताय म्हजी पथकां सगळीं आपणाचेर घेता ह्या कुळदारा तूं बक्षिताय काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम
तुका आमच्या सोडवून दारां सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 बोपोळी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे काळीज आमचे मौन मुक्तें करया तका नमान करून तका प्रणाम करून आमचे जिवीत तका आमी समर्पण दिवया हो पवित्र वेळ ताणें आमकां आज दिला ताच्या हजारपणांत आमी रावच्याक ताचो दैवीक थाळो आयकोन ताच्या उतरां थंय उगडापे जावची सतां समजोवन त्या सतां थंय जिवीत सोडूंक ताचे ते कृपेचे जिवीत जियोवन ताका महिमा दिवंक हो एक अमोल वेळ समयान आमकां फोव केल्ल्या पासत आमच्या काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया कुटाम आमचे आराधनानी वंदन कुटाम आमचे
समर्पिता पीडा शिडा आमची वंदन करू पीडा शिडा आमची समर्पिता कष्ट दुःख आमचे वंदन करू कष्ट दुःख आमचे समर्पिता हालेलुया 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 सगळे आम्ही सम्यासमोर उभी रावया. पूण आमची नदर बोपोय सक्रामेंतांत आमच्या पासून हजर जाल्ल्या आमच्या सम्याचेर आमी कसया. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र वर 12 दुसऱ्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता. बुक ऑफ हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2. सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसया. सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसया, कित्याक तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जावन आसो जेजू. जिविताचो उंडो जावन आमच्या समोर आसा. ताचेर नदर लावंक आमी फावो न्हय तरी आज ताणें आमकां ताच्या हजरपणांत रावोंक ह्या पवित्र जाग्यार ताची कृपा धराळ मोपान दिल्या. ताच्या कृपे वरवीं आज आमी हांगासर पावोंक शकले. हांव भगयोन जुजेवासाक समर्पण दिल्या ह्या पवित्र थळ्यार आज सोम्याच्या हजरपणांत रावोंक ताचे नदर लावचे आमी खरेंच भगी जावन आसा. तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट म्हणून वळखून घेवंक त्या दारांत हात करचे आमी खरेंच भगी जावन आसा. एक व्हडलें भाग सोम्यान आज आमकां दिल्या पासून ताका आमी अर्पण दिवया, ताका आमी वखदां दिवया. कित्याक सोम्यान आमकां हर एकल्याक नांवान ताची चर्चा पळयली. जो समोरच्या नावासवर साडेसरी सोपता उडे बाबा जाता बापान म्हजे सरशी आपयल्या शिवाय कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. आमकां हर एकल्याक नांवान बापान सोम्या जेजूच्या त्या
संघात परत रावचे परफो बसो त्यावेळी आमची काळज आमची मना सोम्या देवा ताका गांधी ताका महिमा दिल्या आणि त्याच्या कृपेक आमी सदांच सोपोवचाक त्याच्या शांतीत समाधानी आमच्या जिविताच्या आमी बेटा घालच्याक तो आमचो जिवीत असो धनी राग म्हणून घेवन सदांच आमी महिमा दिवच्याक गरज असली कृपा आमी यावेळी प्रत्येक सामावर घेऊया तुझे लागी आयल्या येशूया महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी तुझ्या बोलाच्या दिवसाने आम्ही महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी आयल्या येशूया सोम्या जेजू आम्हा हर एकल्यांक तुझे सरशी तू आपोवन आसा या मुझे सरशी कष्ट दिल्या न्हू वजन ववयतल्या न्हू हांव तुमकां विशय दितलो पूण आमकां तूं सांगताय सोम्या आमच्या जिविताचे कष्ट दूख पिडाशिडा आमचे पातकां आमचे सर वायट संवयो आमचे ते आसले खोटेपण मेळेपण उणेपण हर एक घेवन सोम्या आमी तुजे सरशी येता एक गुरपे सागोरा तुझे दर्शन आमकां दी तुझे दर्शन आमकां दी सोम्या म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं मागता गुरपे सागोरा दर्शन दी गुरपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे गुरपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे गुरपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी आयल्या येशूया महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येशूया तुझे लागी आयल्या येशूया सोम्या जेजू तुझे सरशी आमी येता आसतना आमकां तूं सांगताय मुझे सरशी येतल्या कोणाक साव पयस करिसो ना
मुझे सरशी आयलेला कोणाक सांग पयस करीसो ना म्हूण सोम्या तूं आमकां सांगता. वय सोम्या तुजे सरशी आमी येता आसतना आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगाच्या वेंगेन तूं घेताय. कोणाकच सोम्या आमकां तूं पयस करिनाय. सोम्या जेजू कित्याक आमकां तूं शांती दिवंक आशेताय. तुजें समाधान तूं आमकां दिवंक आशेताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां बरोवंक आशेताय सोम्या. कित्याक तूं सांगताय हांव तुमकां म्हजें समाधान दिता, हांव तुमकां म्हजी शांती दिता. संवसार तुमकां हें समाधान दिवंक शकना. सोम्या जेजू सबार फुडें आमच्या जिवितांत ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी गेल्या, ह्या संवसाराच्या पदवे फाटल्यान, अधिकारा फाटल्यान, संवसाराच्या दौलते फाटल्यान गेल्या. सोम्या आमी सलवल्या. शांती सोडच्या बदलाक आमच्या जिवितांत आमी अशांती आमच्या जिवितांत खस्ता वयर खस्त, खुर्सा वयर खुरीस आमी जोडून घेतल्या. सोम्या आज सोम्या तुजे ते शांती सोदून, समाधान सोदून आमी तुजे सरशी आयल्या. या शांती सगोरा, हे शांती सगोरा तुझे दर्शन आमकां दी, तुझे दर्शन आमकां दी सोम्या. शांती सागोरा दर्शन दी, शांती सागोरा दर्शन दी. शांती सागोरा दर्शन दे, शांती सागोरा दर्शन दे. शांती सागोरा दर्शन दी, शांती सागोरा दर्शन दे, शांती सागोरा दर्शन दी. शांती सागोरा दर्शन दे. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा, महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लागे आयल्या ये सोम्या. तुझे लागे आयल्या ये सोम्या. तुझे लागे आयल्या ये सोम्या. सोम्या सरशी आमी आयलेली आसा. कृपेचो सागर तो, शांतीचो सागर तो, ताचे सरशी आमी आयलेले आसा. एक घडभर आमचे दोळे आमी धांपून आमच्या काळजाचेर हात आमी दवरया. उंड्या रुपार भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसचो जेजू आम्हा हर एकल्याच्या काळजांत रावोंक आशेवंक तो जावन आसा. उगडापणाच्या ग्रंथांत तो आमकां सांगता, अवस्वर 3:20 वळींत, हांव दारार बडोवन आसा, हांव दारार बडोवन आसा. जो कोण आपलें दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताचे संगी हांव रावतलो, ताचे संगी हांव जेवतलो आनी तोय म्हजे संगी जेवतलो.
जेजू तुझ्या म्हज्या काळजाच्या दारार बडोवन आसा. ताका आमच्या काळजाचे दार आमी उगडया. मोगान तो तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. ताच्या वेंगेंत तो आमकां घेवच्याक तयार आसा. ताच्या कृपेन आमकां व्हरच्याक तो अत्रेगून आसा. ताच्या दैवीक उजवाडान आमकां चलोवन व्हरच्याक तो आशेता. ताचे ते सासनीक जिवीत आमी जगच्याक तो सदांच आमचे बसत वावुरता. जेजूक आमच्या काळजांत रावोंक आमी आपोवया. आमचे ते रावोन आमकां चलोवन व्हरूंक ताका आमी आपोवया. सोम्या तुझे विने म्हाका जीव ना, म्हाका जिवीत ना. तुझे विने म्हज्या जिवितांत हांव सलवता. सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव पडटना परतून उठोंक सोम्या म्हाका तुजो आधार जाय. कित्याक तुवें म्हळाय म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. तुज्या अस्खत कांयत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. सोम्या जेजू म्हज्या अस्खत कांयत तुजी सकत हांवें अनुभव करच्याक. सोम्या तूं म्हज्या काळजांत रावून म्हाका चलय. म्हजो हात धर सोम्या म्हाका तूं चलोवन व्हर. कितें सोम्या तूं म्हाका तुजे तोंड पयस वचोवं दिनाका. तुज्या मोगान म्हाका तिर सांबाळ सोम्या. तुज्या आश्रा खाल आदारा खाल हांवें रावोंक म्हाका शिकय सोम्या. म्हज्या जिविताचो हर एक तराचो खाळोक सोम्या तुज्या पांय तळे हांव भेटयता. कित्याक तुवें म्हळाय हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजे सरशी येता तो केदींच खाळोकान चलचो ना. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हूण सोम्या तुवें बसयलाय. त्याच तुज्या उजवाडान सोम्या तूं म्हाका चलय. त्याच उजवाडान म्हाका चलय सोम्या. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता. जेजू म्हाका पळयता. मोगान तो म्हाका पळयता. मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता. वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी तो बक्षिता. पातकां म्हजी बक्षिता. त्याच तुज्या जेजू काळजांत उलो मार. दोनी हात उबारून सोम्या उलो मार. जेजू 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 सगळ्या काळजा मनान सत्तेल्या जेजू उलो मार. जेजू 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 परत उलो मार सोम्या. जेजू तुज्या काळजांत राव. जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू चिनियन कंगल जाताना कधी दुःखात बुडताना सौम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उडेना चिनीन कंगल जाताना कधी दुखीन बुडताना सौम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उडेना सौम्या जेजू करता आमच्या घरात जाऊ जेजू 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 जरा घोट करा जेजू गुलो मारले त्या भाषेत जेजू गुलो मार जगात संताव गो जेजू 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 म्हणजे खाकून घर मुतानी मागले दार किरुलो मारे जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू तुका मिलो मारता तू आमचे मागणे ऐकताय आणि आमच्या मागण्याक तू खाण दिताय सोम्या जेजू तुजेर परवसो दवरलेला कोणाकच तू निराशी करिनाय हालेलुया 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 तुझे पात्यता जेजू मोगाडा तुझे पात्यता जेजू मोगाडा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे पात्यता जेजू मोगाडा तुझे पात्यता जेजू मोगाडा जेजू आमचे लागी यावेळी उलयता सालुकाच्या वंदेला तावन अवस्वर 18 30 आणि 5 वळीतावन जेजू येरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून एक भीक मागून थंयसर भीक मागून आसलो लोकां जमो तेणे पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें नजरेचो जेजू ह्या वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें हें आयकून ताणें बोब मारली जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर
मुखल्यान वेताल्या लोकान तोंड धंप म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारी लागलो. तेन्ना जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतस जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान. तोवर जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसात मोगाच्या भाव भयणीनो. थोड्याच वेळा पयलें आमी जेजू 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 म्हणून सोम्याक उलो मारलो. आनी आतां आमी आयकल्ल्या वांजेलाच्या उतरांत एका कुरड्यान जेजूक उलो मारिल्ल्या विशयांत आमी आयकलें. जेजूक आमी उलो मारतना विविध रितीन ताका आमी उलो मारी येता. थोडे फावटी आमी उलो मारतना सक्कड उलो मारता, त्या देखून आमी उलो मारता म्हणून आमी आमचोय ताळो मेळोवन हेरां सांगाता उलो मारूंक पुरो. थोडे फावटी आमी जेजूक उलो मारता आसतना म्हाका कितें मनीस ताचे तावन बरें पोवन मेळा जाय म्हणल्या आशेन अत्रेगान आमी उलो मारूंक पुरो. थोडे फावटी आमी उलो मारूंक पुरो खऱ्या भावार्थान, कित्याक जेजूक म्हाका बरें करी जाय म्हूण मोन आसा आनी तो म्हाका बरें करूंक शकता. या कितें म्हाका गरजेचें तें म्हाका दिता म्हणल्यार त्या भावार्थांत आनी त्या भरवशांनी आमी उलो मारूंक पुरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आयकलें देवाचें उतर नीज जावन आमी कशें सोम्याक उलो मारी जाय म्हूण आमकां सांगता. पयल्यान पयलें तो कुरडो जाल्ल्या वरवीं ताका जेजू तेणें वेवसो दिसना. आवाज मात्र ताका लोकांचो आयकतना तो समजून घेता की तेणें जेजू पाशार जावचो आसा म्हणून. म्हणजे जेजूचें हजरपण पयल्यान पयलें तो आसल्या कडेन वळखून घेता. कितल्या तेंपा तावन तो भीक मागून आसलो ताच्या विशयांत आमकां थंयसर सांगूंक ना. थोडी वर्सांगी ह्या जल्मांत हांव नुसतो कुर्डो आसलो की आमकां कळीत ना. जाल्यारय तो आशेता की जें कितें तो करून आसलो, भीक मागची देवाचें काम तो करून आसलो, तांतच मुखार वचोंक ताका खुशी ना. तो आशेता म्हज्या जिवितांत उजवाड जाय. ह्या काळोखांतच म्हाका रावोंक नाका. म्हज्या जिवितांत उजवाड जाय. आनी जेजून मस्तू जाणां बरें केल्ल्या विशयांत ताणें पयलेंच खंडीत आयकलें जाय जाय. त्या देखून जेजू तेणें पाशार जाता म्हणटा आसतना ताच्या काळजांत ती आशा म्हाका बरें जाय जाय, म्हाका उजवाड जाय जाय, म्हाका हेरां बरी त्या संवसारांत जी जाय म्हणली ती एक विशेश आशा अत्रेक ती जागी जाता. आनी त्या वेळार तो जेजूक उलो मारता. आनी तो उलो मारता आसतना ताणें उपयोग केली ती उतरां आमी आयकलीं. ताका सांगलें लोकांनी नाजरसचो जेजू ह्या वाटेन वेता म्हणून. म्हणजे नाजरेंतां जल्माल्लो मोरी आनी जुजेचो पूत जेजू ह्या वाटेंतल्यान येवचो आसा म्हणून लोकांनी सांगतना ताणें उलो मारी जे आसलें नाजरेच्या जेजू म्हजी काकूट कर म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो उलो मारता जेजू दाविदाच्या पुता
म्हजी काकूत कर. कुरडो तो आसुल्लो, दोळे ताका दिसनातले, पूण ताच्या ह्या उलोमारच्या रितीन आमकां समजता दोळ्याचे ताचे कुडीचे दोळे कुर्डे आसले जाल्यारय ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते आसले. त्या देखून तो नासरतच्या जेजूक थंयसर पळयना. ताच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी तो संवसाराच्या सडवंदराक पळयता. दाविदाच्या पुथा म्हणली ती उतरां आमकां कळीत करतात की तो जावन आसा सडवंदार. दाविदाच्या वंशावळींतावन आयिल्लो तो मनशा कुळाचो सडवंदार जावन इम्मॅन्युएल देव जावन म्हूण तो वळखून घेता. जेजूक आपल्या कुडीच्या दोळ्यांनी ताका पळोवंक साध्य जावन येतले जाल्यारय भावार्थाच्या दोळ्यान ताका तो वळखून घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूक उलो मारता आसतना ताका आमचो सोमी सडवंदार म्हूण वळखून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. तो एक मॅजीक करचो मॅजिशियन न्ही. तो तुका इसारले सकरचो दिवचो तसलो एक मनीस न्ही. पूण पयल्यान पयलें तो आयिल्लो संवसाराक सडवंदार जावन. जेजू म्हणल्या नांवाचे अर्थ जावन आसा सडवण करचो. द वन हू सेव्स. तो म्हजो सडवंदार आनी म्हज्या जिविताची सडवण जाय जाय. ताचे थावन म्हाका सडवण लाभा जाय, सुडका लाभा जाय. तो एकलो मात्र म्हजो सडवंदार म्हूण वळखून मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें आनी तुवें सोम्याक बोब मारची गरज आसा. आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणी आमी पळयता ह्या कुर्ड्यान जेजूक उलो मारता आसतना ताका 100 जाणांनी सांगलें तोंड दांप, चुप्प राव, कित्याक बोब मारताय अशें ताका आडयलें. ताका वगोर राव म्हूण सांगलें. सभारपुटी आमी भावार्थांत जेजूक बोब मारता आसतना, जेजूक उलो मारता आसतना सभार तरांची चिंतना आमकां मोती घेतात. प्रत्येक जावन आमी मागलेले ते आमकां वेळार मेळनातल्या वेळार, थंयसर तडव जाल्ल्या वेळार, या आमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे घडनातल्या वेळार असल्या संदर्भात सभारपुटी आमच्या मोतींत चिंतना येवंक पुरो कित्याक जेजूक उलो मारचें. या जेजूक सकट कळीत आसा न्ही. म्हाका कितें जाय ताका कळीत आसा जाल्यार हांवें कित्याक बेश्टें उलो मार म्हजो टायम वेस्ट करीत जाय. असली अडकळी, असली चिंतना सभारपुटी आमच्या मोतींत येतात आनी आमी जेजूक उलो मारचें रावयता. पूण हो कुरडो दुसऱ्याने ताका चुप्प राव, थंड राव म्हूण सांगलें जाल्यारय आनिकी व्हड थाळ्यान बोब मारता. देवाची तो सांगता तेव्हा ताणें आनिकी व्हड थाळ्यान बोब मारन जेजूक आपयलें म्हणून. आनी तेन्ना जेजू रावलो. कित्याक ताची बोब सड जाली म्हणून हाका वगत थंड करया म्हणल्यार का ते जेजू रावूं ना. जेजून ह्या मनशाच्या काळजाचो अत्रेक पळयलो, ताचो भावार्थ पळयलो आनी ते पळोवन तो रावलो. आनी जेजू एक सवाल विचारता ताका. हे सवाल आमकां दिसूंक पुरो कित्या खातीर जेजून अशें विचारलें गी म्हणून. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं. एक कुरड्याक पळयता आसतना खंयच्याय मनशाक समजता की ताका दिश्ट जाय जाय म्हणून. कुरड्याक आनी कितें जाय, पयल्यान पयलें ताका जाय दिश्ट. जेजू कळीत नातलें गे ह्या मनशाक दिश्ट जाय जाय म्हणून. पूण जेजू ताका विचारता हांवें तुका कितें करी जाय. सभारपुडी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू तुका आनी म्हाका विचारता तुका हांवें कितें करी जाय. आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची आशा तो समजता जाल्यारय तो तुका विचारता कितें तुका हांवें करी जाय. नीज जावन ह्या संगतींत हांव तुका भायर येवंक जाय गी, ह्या वायटांत हांव तुका भायर येवंक जाय गी, या तूं तात्कालीक रितीन बरें जावं मात आशेताय गी. म्हजो खरो पाटलावदार जावन म्हजो शीश जावन जियोंक तुका आशा आसा गी. हे जेजूचे सवाल जावन आसा मोगाच्या भावनो भयणीनो. सभारपुटी आमी जेजू तावन इल्लें कितें बरेंपण जोडलें आनी मागीर आमचेच वाटेन गेल्ल्या बरी आमी वेता. पूण वो आमकां कुडो सांगता अकरेचे आमकां थंयसर वाचलें जाल्यार ताका दिश्ट मेळ्ळा उपरांत तो देवाक वर्णीत जेजू फाटल्यान गेलो. देवाक वर्णीत तो ताचेच वाटेन वचोंक ना, तो जेजू फाटल्यान गेलो, जेजूचो फाटलाव ताणें केलो. जेजून हें ताचें तें पार केलें आनी ताका ताणें दिश्ट दिली. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो म्हणालो तो.
आज मुगाच्या बाबडीनो तोच जेजू ह्या बोपूय सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर आसा आमकांय हर एकल्यांक आपोडच्या खातीर. बोपूय सक्रामेंता मुखांतर आज तो आमकां आपडूंक आशेता, आमकां बरें करूंक आशेता. खाली कुडीची भलायकी दिवंक मात्र न्ही, संपूर्ण भलायकी आमकां तो दिवंक आशेता. आमच्या मोतीक शांती समाधान तो आमकां दिवंक आशेता. आमी ताचे खातीर जिवच्याक, ताचो खरेपणी पाटलाव करच्याक, कितें सकट आमकां अडकळे आसा त्या अडकळेचे जैत व्हरून आमी ताका खरेपणी ताच्या मेट्यांनी सोमकोवंक आमकां आदार तो दिवंक आशेता. तर मुगाच्या बाबडीनो आमी उबी रावया ह्या वेळार सम्या मुखार आनी सम्याक त्या कुड्या बल्तिमेबान उलो मारल्या बरी आमी उलो मारया. आपोड जेजू म्हाका तूं आपोड, हांव मोलीक तुज्या रक्तान तूं म्हाका दिलय. गुण कर म्हाका जेजू तूं गुण कर, म्हजी सगळी पिडा शिडा तूं निवार. ह्या वेळार तुमकां तुमच्या कुडींत कसली पिडा आसा ती सम्याक समर्पण दियात. तुमच्या कुडीच्या खंयच्या एका विश्वांत अस्कत काय आसा, ती अस्कत काय सम्याक दियात. कितें उणेपण तुमकां दसून आसा, सम्या मुखार ती दवरा. ह्या तुमच्या कुटुंबाचे सदे कोणी वायटाक वळख जाल्ले आसा, तांकां सम्याक समर्पण दियात. जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. आपोड जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला. जेजू म्हाका खून कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. त्या 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावन आसल्या त्या स्त्रियेन जेजूच्या आंग वस्तूर आपट, ताच्या आंग वस्तूर आपट जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणी काळजांत तिणें सत्मानून जेजूक आपट. आसास भावार्थान सोम्याक तूं आपट, सोमी तुका आपडूंक आशेता. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थान आपडले, कस्तले तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आज आपडटा, पांया तळा तुझ्या सर पडटा. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या खांदी, दुनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी. कुरपेची जर जिनयेत म्हज्या सोमिया सदांच वाडो दी. कुरपेची जर जिनयेत म्हज्या सोमिया सदांच वाडो दी. आपोड जेजू, आपोड जेजू म्हाका आपोड, तुझ्या रक्तान म्हाका तूं तेला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. जेजू म्हाका आपोड, जेजू अमोलीक त्या रक्तान म्हाका रक्तान सम्या तुझ्या भुरग्यांक तूं तेला. सम्या गुण कर
जेजू म्हाका खरी एक तरांची पिडा शिरा घातलेली काढ सोम्या जेजू सगळी पिडा शिडा बरी भलायकी मदीक समाधान तुला पळय सोम्या जेजू सर्गा संसारासो जावन आसाय तूं धनी सर्गी थावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव थोरूंक तुजो सदांच खालतेपणी बेसावानी भर म्हजी जिणी सोमिया जेजू थाळ्याक म्हज्या खांदी दनिया जेजू मागण्याक मागतो दी कुरपेची जर जिनयेक म्हज्या सोमिया सदांच वाडो दी कुरपेची जर जिनयेक म्हज्या सोमिया सदांच वाडो दी आपोड जेजू आपोड जेजू म्हाका सोम्या तुज्या अमोली रक्तान आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला गुण कर जेजू तुका गुण कर जेजू म्हाका गुण पिडा शिरा तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका आपोड आपोड जेजू म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया 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 सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुका उलो मागच्यान त्या भुरग्यांचे तुजी काकून केल्या जशे त्या कोंड्या बालती मेवार सोम्या जेजू तुवें बरो केलोय ताका उजवाड दिलोय सोम्या तुज्या भुरग्यांक तुजो हर एक तरेचो फाळो मारून सोम्या तांचे जिवीत उजवाडाक कर अनेक तरेचे पिडा शिरा सोम्या तुका कधी तासले खरते बेजाराय सोम्या तूं तुका समाधान करता सोम्या मदीं संतोष समाधान भोग कर सोम्या जेजू खरें पानपा संगा संगा सोम्या जेजू वय सगळे वायट समय कितें आसा सोम्या ते सर वायट समय ते ताका संगा सोम्या जेजू ते दैवीक सत्याचे पर सोम्या जेजू कितें संकट फाळो म्हणजे सत्याचे बंदोबस्तात ते सब बंदोबस्तात सोम्या जेजू ते भुरग्यांक तूं सुटका लावय तुज्या पवित्र रक्तान सोम्या ताका दूध कर तुजे ते नवे जिवीत दिवचे भावती भुरग्यांक भोग कर तुजो खरें पणी पाटलाव करून सोम्या जेजू ताका ते बडवून कर प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हर 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 थँक यू जीसस Hallelujah, 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 hallelujah. सभाजनाचे दुखा सोम्या नंगसर पुसलेले आसा त्या मागण्याक ताणें खाण दिला हांगासर सभाजन आवय तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवन आसात विविध वायट सवयाक वळख जाल्यार भुरग्यां पासून मागोवन आसात काम मेळचे पासून मागोवन आसात ते मागणे सोम्यान आयकलां बऱ्यांतले बरें ते काम सांगत आसत ताच्या जिवितांत वायट सवयेंतल्यान ताणें भायर येवचे खातीर सोम्यान आज तांकां कृपा दिल्या विशेश तरान प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किडनीचे समस्या आसल्या दोगां जाणां सोम्यान आज हांगासर पडला किडनीचे समस्या आसात सोम्याक तुमी आजुलो मारला पावारतान सोम्यान तुमकां पडला मायग्रेनची पिडा आसल्या बसोन हांगासर मागोवन आसात पिडेत हांव सुटका ताणें फोव केल्या
तेका जाणां बगसूंक सबार तर जावन कस जावन आसात दुखेल्या बगसूंक कस जावन आसात आज सोम्या तुमकां ती कृपा दिल्या एकामेका बगसूंक देवाच्या उतरांतय चड आनी चड आकर्षण आज सबार जाणां देवान फाव केला सोम्यान फाव केला देवाचें उतर दिसपट तें वाचूंक देवाच्या उतरां तें नियाळ करूंक सता जाणां जावं त्या सता तें जियोंक सोम्या तुमकां बळवंत केला आज जाता सोम्या घरकां दिया सोम्याचे आशिर्वाद जोडच्या ह्या वेळी आमी तयार जावया सगळे आमी दिवे घालया ताच्या आशिर्वादान आमी हर एकल्यांक आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजेंत आशिर्वाद जावं जियोंक आशेताव अब्रामाक देवान आशिर्वाद दिता आसतना सांगलें हांव तुका आशिर्वाद दिता आनी तूं जावंक पावतलो एक आशिर्वाद आमी हर एकल्यांक आशिर्वाद जाय जे ह्या जिवितांत तीच आमची आशा जावं ह्या वेळार सोम्याचे आशिर्वाद आमी घेवंक वता आसतना येद्या वेळा सक्रामेंता सस्तांक नमान करुया गीत गावया प्रार्थुया देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास आमकां तुवें सोडलाय तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर आनी ह्या मुखान तुवें आमकां जोडून दिल्ली सोडवून आपणावन ह्या संवसारांत तुज्या महिमे खातीर जियोंक आनी एक दीस सर्गा तुका रूप पळोवंक तूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना जिणिये दासा कत बेजाराई ना समाधान तुझे शिवाय दुखा मुझी पुसून तुमका मुझे संगी सदा तुरा कष्टा दुखा
जिणे वायटान सोंपडो वळवळटा हांव रीते जिणे तुझे विणे तुझ मुझे दायज सर्गी देणे रीते जिणे तुझे विणे तुझ मुझे दायज सर्गी देणे मुझा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मुझ्या वेगीच तूं ये मुगाळ भक्तिकानो सर्वांक बापिकास तशें म्हज्या नांवी बरो येवकार मागता आसतना आमच्या काळजाचे त्रे घेवन आमी हांगासर आसाव आमची मागणी आमची तेसावां ती सगळीं देवान आमकां बेसांवांनी बरोवंक आसात आमच्या भावार्थाक सरी जाल्लें इनाम देव खंडीजान आमकां फावो करता म्हणल्या त्या विश्वासान आमी हांगासर आसाव आनी हांगासर दिल्ली ती मिसां इरादे तेसावां आमच्या मरण पावल्या खातीर हें सगळें देव मानून घेवन दी आनी आमी मागले आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी देवाक उलो मारया मिसाक आयिल्ली तेसावां जीवन आनी फ्लाविया आनी कुटाम मुडिपू अर्गांजान मिस्तेला घरच्या आल्मां खातीर मिस्तेला जीवन आनी फ्लाविया अर्गांजान मिस्तेला लिजा डिसोजा आनी कुटाम किरे अर्गांजान मिस्तेला झरीना बियांका अल्मेडा आनी कुटाम गोवा आग्नेलो कैतानो अल्मेडा गोवा ताच्या आत्म्यां खातीर जोस संतान आनी रोझलिन अल्मेडा गोवा ताच्या आत्म्यां खातीर घरच्या आल्मां खातीर मिस्तेला तशें जोस कास्मिरो पिरेरा आनी मारिया अलिना तेच्या आत्म्यां खातीर मिस्तेला गोवा अर्गांजान मिस्तेला मारिया मादियानो आनी भुरगीं गोवा सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मेळच्याक मिस्तेला दीप्ती स्टीवन डिसोजा वरकाडी अर्गांजावन ग्रेटा बेंजामिन डिसोजा कुंदापूर अर्गांजावन एंटनी हेलेन पिंटो बेळूर अर्गांजावन रोशनी ऑल्विन डिसोजा कुंदापूर अर्गांजावन लिल्ली क्रास्ता तिच्या आत्म्यां खातीर मेलिशा सिक्वेरा फेरार लिल्ली क्रास्ता तिच्या आत्म्यां खातीर क्रिस्टल सिक्वेरा फेरार विन्सेंट मोंथेरो पाणीर अर्गांजावन प्रदीप अस्वत्सी मिया पदावर अर्गांजावन संदीप कुटिना आनी मेलविटा पाणीर अर्गांजावन प्रदीप कुटिना पाणीर अर्गांजावन मिस्तेला ग्लॅडसन डिसोजा बजाल अर्गांजावन लिंडन आनी अनिशा नाझरेत हॉस्पेट अर्गांजावन रियोन मोनिस बेंगलोर तांचे इराद्या खातीर रॉबर्ट आनी रेशमा मनीषा पिरेरा बेंगलोर अर्गांजावन इफा सल्दाना कुलशेखर ताच्या प्रत्येक इराद्या खातीर आयवन सल्दाना आनी कुटाम कुलशेखर तांच्या प्रत्येक ते सवां खातीर आयवन सल्दाना आनी कुटाम कुलशेखर अर्गांजावन वेनिसा डिसोजा राणीपुरा अर्गांजावन वेन्स रिवन दुबई तांच्या प्रत्येक इराद्या खातीर वेन्झिल आनी वेलोरा दुबई ताचे इराद्या खातीर अल्फोन्स डिसोजा लुर्स मुडिपू अर्गांजावन मिर्सिन दल्मेदा फळनीर मँगलोर अर्गांजावन नितेश वीरा डिसोजा कोमंगला तांचे इराद्या खातीर अम्ब्रो जुलियाना डिसोजा एरमाटी मुडिपू घरच्या आल्मां खातीर लादेन फेरावो मुडिपू घरच्या आल्मां खातीर थॉमस डिसोजा आनी कुटा मुडिपू अर्गांजावन बरी भलायकी मागून वरद दत्ताराम नायक गोवा बरी भलायकी मागून रोशन डिसोजा मोगार्नाड बरी भलायकी मागून फ्लाविया नाझरेत शिरवा
विल्फ्रेड डिसोजा फजीर अर्गान जावन घरच्या आल्मा खातीर विल्फ्रेड डिसोजा फजीर ताणें मीस दिला फेलिक्स डिसोजा विजय अडका ताची राद्या खातीर फेलिक्स डिसोजा विजय अडका ताच्या तेसावां खातीर फेलिक्स डिसोजा विजय अडका ताच्या तेसावां खातीर जोझफ डायस गोवा बरी भलायकी मागून VJT आर्ट्स गोवा ताच्या नांवय अर्गान जावन मीस दिला आदिल लिशा बर्बोजा लोरेटो अर्गान जावन मौरिस डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर लिमा डिसोजा लोरेटो ताणें मीस दिला जुलियाना लुईस ताच्या आत्म्या खातीर रेमंड लुईस मोगार्नाड ताणें मीस दिला ऑल्विन डिसोजा सेलेतूर अर्गान जावन अश्विता डिसोजा सेलेतूर अर्गान जावन अश्विता पसन्ना मोगार्नाड अर्गान जावन डेनिस अमिता डिसोजा मनेला अर्गान जावन रेनिटा वेगस मुडिपू अर्गान जावन रॉबर्ट अनिता डिसोजा पुत्तूर अर्गान जावन जस्टिन साम्युएल डिसोजा फजीर ताच्या जल्माच्या पयल्या वर्साक अर्गान जावन गास्पर आनी दुल्सिन कुटिन्ना तांच्या आत्म्या खातीर सेवरीन फजीर तिणें मीस दिला पाऊल डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर प्रेमा जॉयल फजीर ताणें मीस दिला जोरोम आनी रेजिना तांच्या आत्म्या खातीर मीस दिला प्रेमा जॉयल फजीर रोनाल्ड डिसोजा मंजेश्वर अर्गान जावन मोनिका फेर्नांडीस सुपिनंगडी अर्गान जावन स्लॅडन लोबो फजीर अर्गान जावन रिटा लोबो फजीर ताच्या इराद्या खातीर फ्लोरिन लोबो बोरीमार ताच्या इराद्या खातीर सेवरीन लोबो बोरीमार तांच्या तेसावां खातीर फ्रांसीस डी सिल्वा अर्गान जावन बेनेडिक्टा डी सिल्वा अर्गान जावन फ्रांसीस डी सिल्वा अर्गान जावन प्रकाश डायना प्रिन्सन डी सिल्वा उजिरे अर्गान जावन लेन्सन कुटिना अर्कान अर्गान जावन ह्या सर्वांच्या तेसावां अर्गां तशें आत्म्या खातीर दिल्ल्या मिसा सोवें आमचे इरादे आमचे तेसावां देवा मुखार आमी दवरया आमी आशेवचे मागचे जुजेवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून देवा तावन सगळें बरें आम्हा समेस्तांक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया ह्या भक्तीपणाक सर्व आमी प्रवेश गिताक उबी रावया सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या खूपका दावडावन आमचो झिणये आमकां कृपेन केलाय सत्कार ओवी स्नानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रात्म्याच्या देण्यान भरल्या सावे सांदे जाल्या जावच्या तुजे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या खूपका दावडावन आमचो झिणये आमकां करेन केलाय सत्कार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सोम्या जेजू क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भगिवन जुजे वासाच्या ह्या पूर्ण शेतांत आमी सगळीं ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज सांगता म्हणल्या वाचता धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्यांक
ताचे पाटला उदार जेवचे भाग सोम्यान फोव केल्ल्या पासत ये म्हजो पाटलाव कर म्हूण सोम्यान आमकां दिल्लो उलो आमी स्विकार केला आनी ताचे संगी ताच्या पाटल्यान आमी समकत हांव हे भाग आमकां सोम्यान दिला जशें जुजे वासान खरेपणी सोम्याचो पाटलाव करून सोम्याच्या त्या मोगान तो विश्वासी रावलो तशें आमी हर एकली सोम्या ते विश्वासी रावच्याक आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा मागून घेवया हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन आमी भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. संगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध आपासोद बगे उसरां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया खाकूर सोमिया खाकूर क्रिस्ता खाकूर क्रिस्ता खाकूर सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायेची जिणी जियोन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखान साक्ष दिवंक फोव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दितांव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागतांव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. सावलान आख्या इस्रायेलांतल्या विंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशीं गेलो. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक धोल आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक सावल तांतू भितर सरलो. तेच धोलीच्या भितरल्या बागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घालतलो आनी अशें ज्या दिसा विशीं सुरेस्परान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशाक म्हळें, म्हज्या धन्याक सुरेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सुरेस्पर म्हाका निर्मिना जावं, कित्याक तो सुरेस्पराचो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशाक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना.
साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो. दाविदी धोलींतलो भायर सरलो आनी साऊलाक उलो मारून ताणें म्हळें, राया म्हज्या धनिया. साऊलान पाटी घुंवून पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान साऊलाक विचारलें, दावीद, तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सोरेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातांत घालो आनी तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो. हांवें म्हळें, हांव म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सोरेस्पराचो अभिषेक्त. म्हज्या बापा, पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा घात ना म्हूण तूं दुबावावीण वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाताक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडटाय. सोरेस्परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं, सोरेस्परस तुजें फारीकपण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. खोट्यांतावन भायर सरता खोटेपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायेलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला? तूं कोणाची पाट धरून येताय? एका मेल्ल्या सुण्याची वा एके हुलकेची? सोरेस्परस मुनसुबीदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं, तसो विचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका नीत करून दिवं. दाविदान सावला लागीं ही उतरां उलोवन जातच सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा, हो तुजो ताळो. आनी साऊल व्हडल्यान रडूंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे प्रास चड नितिवोन, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजे सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें. सोरेस्परान म्हाका तुज्या हातान घालो जाल्यारय तुवें म्हजो जीव काडलो नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचोंक दीत. जे तुवें आज म्हाका केलाय ताचें इनाम सोरेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलय आनी इस्रायेलाचें राज तुज्या हातांत तीर रावतलें म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. मुझी काकूट कर देवा, मुझी काकूट कर. म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकलूत कर. तूंच म्हजो भद्रतेचो आसरो न्हय. म्हजेर आयलेलें वादळ संपासर तुज्या पाकट्याचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. श्लोक. मुझी काकूट कर देवा, मुझी काकूट कर. अत्युन्नत देवाक हांव उलो मारतां. म्हजी कामां सुफळ करता त्या देवाक अर्गां दितां. सर्गार तो म्हाका आदार धाडूं आनी राखूं, म्हाका धमकितेल्यांक तो लजेक घालूं. अशें देव आपलें विश्वासीपण आनी दया दाखोव. श्लोक. मुझी काकूट कर देवा, मुझी काकूट कर. उंच अंतराळांनी तुजो प्रकाश विस्तारून दी देवा. सगळे पृथ्वीमेर फांकून दी तुजी महिमा. कित्याक मळबाईतलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत सरता तुजें विश्वासीपण. श्लोक. मुझी काकूट कर देवा, मुझी काकूट कर. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. ख्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपले लागीं राज्य जायसो केला.
ही बरी खबर प्रगटचे म्हण्यार पण आमचे तापेन सोड दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देंवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोआर्नगेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, थॉमास, अल्पेवसो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. देवाचें उतर हें. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सान पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12:21 वळ आमकां सांगता, वायटाक वायट फारीक करिनाकात, बगार आशिर्वाद फाटीं दियात. आमच्या भोंवती आमी पळोवं जाल्यार ह्या माध्यमांनी विविध खबरो आमी आयकत आसतना आमकां ह्या वाक्याक विरोध कितें घडोवन आसा म्हूण समजता. सगळ्यांतल्यान वायटाक वायट फाटीं फारीक करचें आसलें आमी पळयता. ह्या आमच्याच कुटुंबा जिवितांती असलो अनुभव आमकां जाला जावंक पुरो. ह्या आमच्याच वैयक्तीक जिवितांती आमी अशें पळयलां जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना, सोम्याचे फाटलावदार म्हणटा आसतना आमकां एक विशेश आपोवणें आसा. जशें संवसारांत मनीस जिवन आसा त्या रितीन जियोंक न्ही, बगार सोम्याचो फाटलाव करून आमी एक विशिश्ट जिणी जियोंक आमकां मेळिल्लें आपोवणें जावन आसा. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, साऊल दाविदाक लगड काडूंक सोदता आसतना दाविदाक साऊलाक लगड काडूंक अवकाश मेळ्ळो जाल्यारय ताणें तो अवकाश उपयोग करूं ना. ताचो जीव ताणें राखलो. वायटाक वायट ताणें फारीक करी येता आसलें पूण ताणें करूंक ना. आशिर्वाद ताणें फाटीं दिलें आनी एक आशिर्वादीचो व्यक्ती तो जालो. ही आपोवणें मोगाच्या भावा भयणीनो स्विकार करूंक आनी जियोंक तितलें सुलाभायचें न्ही. आयच्या वांदेलांत आमी आयकलें जेजून 12 जाणांक विंचले म्हणून. जेजूक साबार शीस आसले, तांतल्या 12 जाणांक ताणें विंचून काडले आनी ताणें तांकां ताचे सरशी आपयता आसतना ते जावन ताचे सरशी आयले म्हणून. एक विशेश आपोवणें मोगाचें न्हू. ह्या आपोवण्यांत कोणाकच फोर्स ना. जेजू सांगना गे तुवें म्हजो फाटलाव करी जैस म्हणून कोणाकच फोर्स करिना. इन्विटेशन दिता. इन्विटेशन स्विकार करचें या सोडचें तें आमचेर आसा. तादेखून देवाचें उतर सांगता, ताचे शीस ताचे सरशी आयले आनी ताचे सरशी आयल्या उपरांत तांकां कितें करूंक आसलें? पयल्यान पयलें ताच्या सांगाता रावोन तांकां शिकोवंक आसलें. ते जेजू सांगाता रावच्याक आनी उपरांत जेजू तांकां धाडटा आसतना वचून कितें जेजूक सांगा जाय आसलें तें तांणी वचून हेरांक सांगच्याक, तांच्या जिणये मुखांत्र जेजूचीच ती जिणी दाखोवन दिवच्याक तांकां ताणें धाडलें म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे शीस तांचें नांवां आमी आयकलें. 12 जण आपोस्तल जेजूचे, तेय भोव अस्कर जावन आसलें. सवाल आमच्या मतीन उदेता, कित्याक बाबा जेजून असल्या मनशांक विंचलें गे म्हणून.
आमी जाणाव तांचे मदलो एकलो पेद्रू म्हणटा ताका ताणें जेजूक 3 पुटी नेगार केलो. तो जुदास ताणें जेजू विकृत केलो. तोमास तो दुबावलो. तशेंच विविध तरांच्या अस्कतकायेंत आसलेल्यांक जेजून विसलें ताचो पाटलाव करच्या खातीर. पूण मोगाच्या बाबड्यान एक सत पयत पुस्तक आमकां कळीत करता जे एका बरयणारा सांगलां, गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड बट ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड. कोणाक जेजू आपयता तांकां तो बळवंत करता. तांची योग्यता पळोवन तो तांकां आपयना. अस्कत्यांक जेजू विंचता. आमचे क्रिस्ती आपोवणे मोगाच्या बाबडीनो आमी सक्कड उरल्या लोकांच्या की चड बागेवंतू आमी उरल्या लोकांच्या की चड तालेंतवंत म्हणल्या खातीर जेजून आमकां विसवना. जावं याजाक जावन जावं धर्मीक जावन जावं लायक जावन आमच्या बेसांत कितें देवान आमकां आपोवणें दिल्लें आसा हें आपोवणें मोगाच्या बाबडीनो आमच्या योग्यतेचेर होंदोवन जेजून आमकां दिल्लें न्ही. बगार ती ताची खुशी जावन आसा. ताच्या वर्त्या मोगान ताणें आमकां दिल्लें. सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल आमकां सांगता, I understand that if God calls the weak, it is because He loves them. जर देव अस्कत्यांक विंचता जाल्यार तो ह्या कारणा खातीर विंचता की देव तांचो मोग करता. तो देवाचो वर्तो मोग आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेतल्यार मात्र मोगाच्या बाबडीनो आमची अस्कतकाय आमच्या जिवितांत आसली आमी सोम्याक भेटोवन दिवन ताच्या कृपेन ताच्या बळान ताचो आमी खरेपणी फाटलाव करूंक शकता. ता देखून सांपोल आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वार 1:20 वळींत, गॉड चोज वॉट इज वीक इन द वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रॉंग म्हणून. देवान कितें अस्कत आसलें तें विसलें बळवंताक लचे घालच्या खातीर. ह्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो आमकां हर एकल्यांक सोम्यान दिल्लें आपोवणें आमी स्विकार करून सोम्या ते सदांच विश्वासी रावची आमच्या जिविताची जबाबदारी जावन आसा. पापा फ्रांसिसान ताच्या एका पत्रान आमकां असो उलो दिल्लो आसा. तो म्हणटा, वोकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज बट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लव अँड टू सर्व. देवाचें आपोवणें आमकां लाभलेलें तें सोम्याचो फाटलाव करूंक आमकां एक प्रिविलेज न्हय म्हणटा तो, बगार आमकां एक जबाबदारी जावन आसा हेरांची सेवा करच्या खातीर सोम्याच्या मोगांत आमी सदांच स्थिर रावून फुडें सरच्या खातीर. तर मोगाच्या बाबडीनो आज सोम्याचो आदार आमी मागया. एक गडीभर दोळे आमी धांपया. जर तर निस्वार्थपणी सोम्याचो फाटलाव करूंक आज आमकां कितें अडखळ आसा तर आमच्या काळजांत आसलें कितें स्वार्थ ते ह्या सोम्याक आज भेटोवन दिवया. स्वार्थतावन आमी भायर येवन निस्वार्थपणी एकामेकाचो मोग करूंक सोम्याची कृपा मागया. जर तर सोम्या तें आमी रावच्याक कितें आमकां अडखळ आसा, क्रिस्ती आपोवण्याचो प्रमुख भाग जावन आसा सोम्या तें रावून पयलें आमी बळवंत जावचें. जर सोम्या तें रावून आमी बळवंत जायना आमी अस्कत जावन उरता. वायटाक वायटच फारीक करून आमी रावता. बरें दिवंक आमी शकना. तर ह्या संगतींत आमकां कितें आज अडखळ आसा ती ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमच्या जिविताची मेटा काडूंक ह्या वेळी सोम्याचो आदार आमी मागया. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुझे उजरी आयल्या बापा काणीक घेवन दिशांनी ही मोगाची त्यो भक्ती नाडून मोगाला अर्पूंक आयल्या सर्वां मेळून चाराय कुशी दावोन येवन आमच्या बापा हें
येसर तुका ओपून दिता आता तुझ्या अग्नी हाडते दितर आमकां मेळच्या जिवी आत्म्याक आमच्या बाबा येसर तुका ओपून दिता आता तुझ्या आत्मी हाडते दितर आमकां मेळच्या जिवी आत्म्याक उंडो वायन उडा सडता जेवण सोम्याचे जेवण वते शिसा सगळे अमृत केले आताय सेवपाव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे आमच्या बाबा येसर तुका ओपून दिता आता तुझ्या आत्मी हाडते दितर आमकां मेळच्या जिवी आत्म्याक आमच्या. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवा सोवे आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेन आमच्या ऐक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हेच शेगून आमच्या काळजांत तूं वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पासोत आमी तुका दिन वाचता. भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें लेखी बरीत पजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती आनी तूं सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस फळतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उजनी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उजनी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत.
आपले कुशेन कस्त मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. सौम्याचे तुझे वरण आम्ही समारता, तुझे पुनर्जीवन को आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पित्या विसरलेले तुझ्या पयसावेचा उगडास कर. ली आमच्या भगन बापा, पिठा फळ आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकुर्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परत जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकार मरये देवाची माये सांगाती सांजुजेची सपती वगेवन धर्म दोता आनी संजू देवास तुका मानाच्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाय सुखान आमकां वांटपदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. Dios Gesù orvi, Dios Gesù sagata, Dios Gesù dai, Povidat mechai pona, Satvadvedar maha, Sarvadarani vaibhav tuka, Sasna cha sasna. वाईट नसताना बरेच आम्ही संसारात सगळ्यांना संकाश केल्या आपल्या मुखांतून सगळीच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या सगळीच्या पवित्र जाव तुझी खुशी सदा सदा खुशी संसारात जा. आमचो विस्फोट आसनाई आणि आमची केल्या आमच्या अशाची पत्कारोस आणि पवित्रता सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतले गणबेजरांतले सवतराच्या रागा द्वेशांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगांत सदांच रावून तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तां शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी सेव करता आमचे ते जगते आनी कास्ताली न जावं पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक मतीक भलायकेन वखद जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे बसोत कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तसो पाटलाव करूंक आमकां आपयलेलो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीत एकवटा रावची आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेसो निवार काडोक पकासो शिवर कुरपेसो ओ सोम्या शिवर कुरपेसो कर्माका दायजी सर्गीचो काळजान मोच्या येसोम्या कुरपेन म्हाका बर सोम्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या ह्या बागे दिसा तुज्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत धादोस केल्ल्या पासो तुका आमी अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जेवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार
आमी परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बगायात. सर पदवेदा देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायठा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवो शांत आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सुफोळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेधार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवय सदांच आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार सांज जेवाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे शरीर आदेश सुफळ जावं दीत म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन मेल्लें मानादीक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा एसव्हीडी मेळाचे याजक. मुल्कींत थंयसर त्या दैवीक रेतीर मंदिरांत तांचो वावर थंयसर ते करनासात. ताणें आमकां आयच्या दिसा आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक ताणें आदार दिला. मुगाळ पाद्र्याबानो बाप विकास तशें हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या आनी आशिल्ल्या जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत तुमकां सर बरें मेळोवन दी जावन दी म्हणल्या अशें सवें देव बरें करूं. हांगासर जावच्या भक्तीपणाक येवच्या सर्वांक कुमसरांक संगतपण दिवन कुम करचे फरंगी पेट कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज आमचो मालगोडो पाद्र्याम तशें मनादीक बाप जॉर्ज तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवचो आमचो सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आयच्या दिसा केल्ल्या आमच्या मनेस्ताक तशें तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. आमकां हर एका शुक्रारा देवसुद्याच्या गायनांक कुमो करचो. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या संदांतोन आर्काण वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांज जेवाज बाप तांचेर तांची देवाची आशिर्वादा मागोवन दिवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच जेवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सभा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. मोगाच्या हांगासर सरितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्जेची निताळाय करच्या मिसाक सरितीची तयाराय करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सर्व सांज जेवाज बापाच्या भक्तिकांक आनी सर्वांक जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फेब्रुवारी म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक थंयसर स्टॉलांत विकरापाक आसात, तुमी ते घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत आसात. धर्मार्थ तांची सेवा तांचो आमी फायदो जोडया. फाटल्या दिसांनी इगर्जेन मस्त जाणां खोंकली काडटली. हांव चिंतलां हांव एकलोच खोंकली काडटा म्हणून, पूण थंयसर वखद घेतल्या उपरांत लोकांची खोंकली रावल्या. हांव मात्र इल्लीशी मिरयां तोंडान घालून खोंकली काडटा, कित्याक तुमच्या सर्वांच्या बाबतीन ती खोंकली हांव मुखार शिता, पूण मुखल्या दिसांनी ती बरी जाता. देखून आयिल्ल्या तुमी वखद केलें जाल्यार ताचो प्रभाव म्हाकाय मेळटा आनी अशें आमचोय ताळोय खोंकली बरी जाता म्हणली म्हजी पातयणी. देखून थंयसर हॉलाक जेवंक येता आसतना धाकटेर थंयसर तुमकां मेळटलें.
पुणशताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या नांवां आपयले भशेन मुखार येवन वात घेवच्याक आयचो प्रधान याजक बाब वॉल्टर मेंडोन्सा तुमकां वाती दिवच्याक आमी उलो दिता. मँगलोर 5,000 रुपये, नाव नाका कुलशेखर 2,000 रुपये, नाव नाका राणीपुरा म्हणून 1,000 रुपये, विल्फ्रेड डिसोजा फजीर 5,000 रुपये, जोसेफ डायस गोवा 3,000 रुपये, संतोष डिसोजा पेरवाय 1,500 रुपये आयिल्ली आसा जाल्यार धाडचे नाकात मुखार या. डेनिस अमिता डिसोजा मनेला 3,000 रुपये, मोनिका फर्नांडीस उपिनंगडी 5,000 रुपये, रेन्नी संदीप लोबो फजीर 500 रुपये, प्रकाश डायना प्रिन्सन सिल्वा उजिरे 500 रुपये. तशेंच ह्या पवित्र थळाक दान दिल्ली आसात लीना कुलशेखर 5,000 रुपये, फ्रांसीस डिसिल्वा कारकळ 5,000 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनाक आनी उदार मनाक सांजुजे बाप देवात हांव तुमकां सर्व आशिर्वादां फावो करून दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा आनी वाती वणटिल्ल्या पाद्र्या बाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो सांजुजे बापाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेवंक सांगाता मेळटा आसतना आमची हरी एकल्याची मागणी त्या सवा ह्या नोवेना वेळी देवाक आमी भेटोवया. दयाकन सर उबी रावया आनी मानाच्या रेलिकेक आमी स्वागत करया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तीक आनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन आयकून दी आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावोवन दी अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. बरें काम फावो केल्ल्याक, लग्न कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक, बांयत नितळ उदक फावो केल्ल्याक, 4 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक, तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 4 जाणांक शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 11 जाणांक परीक्षेंत बरे फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 17 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 2 जाणांक इंटरव्यू पास जावच्याक, 5 जाणांक परगांवां वचूंक विजा मेळच्याक, आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, 4 कामाची भद्रती मेळच्याक, ह्या वर्सा लग्नां बेस जोडच्याक, CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, 13 जाणांक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, उद्यमांत वावरड्यांचें सांगातपण मेळच्याक, बरो फुडार मेळच्याक, 15 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. तकलेची पिडा गूण जावच्याक, 13 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, कातीची पिडा गूण जावच्याक, 8 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, ऑटिझम तावन बरेंपण जोडच्याक, पिड्स गूण जावच्याक, BP नॉर्मल जावच्याक, उस्मोड गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 2 जाणांची कोंकली गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, स्तनांत वाडिल्लें गड्डे संपूर्ण गूण जावंक, हात दूख गूण जावच्याक, किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 4 जाणांची पांयांची दूख आनी सूज गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, राग उणो करच्याक, भुरग्यांनी देवासपणान आनी बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडच्याक, 6 जाणांक मोतेक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेका मोगान जियोवच्याक, दोशीतावन सुडका मेळच्याक, 2 सर्व कश्टांतावन मुक्ती मेळच्याक, 13 कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, माठ मंत्रतावन सुडका मेळच्याक, 9 जाणां विशेष उपकार मेळच्याक मागोन आसात. 2 मानास्ताप पयस करून मोगान जियोवच्याक,
दोगां लग्ना जिवीत बऱ्यान जियोवच्याक एक जोड्या मदें मोग सोडदोड आसूंक दोगा जाणांक कोडती केजीतावन मुक्ती मेळच्याक आर्थीक अडचणेतावन बरेपण जोडूंक सौगांक आमाल पियोवणे सोडच्याक आडोव दवरले भांगार सोडोवंक तेगा जाणांक सर्व वायट सवयांतले आनी तेंते सवांतले राखच्याक मोबायला थावन आलाग रावच्याक रीण फारीक करूंक पोस्ट केल्ल्यो सर्टिफिकेट बेगीनच हाताक मेळोवंक होगडायल्लो दुडू फाटी मेळोवंक कामाक जणां मेळच्याक सोर्न वेल्ल्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स दस्तावेज फाटी मेळच्याक विकल्ल्या जाग्याचो दुडू हाताक मेळच्याक दोगा जाणांक जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक घर आनी आंगड बऱ्या भाड्याक वेचाक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक चौगा जाणांक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक अडकळी विणें घराचें काम बऱ्यान जावच्याक काटवण बांदूंक परवणगी मेळच्याक ह्या सर्व गरजां इराद्या सांगाता आमची मागणी ह्या वेळार आमी उडासा हाडया आनी सांज जुजे वाज बापाच्या रेलिके समोर सर्गी बापाक भेटोवच्याक आमी आतां दिबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नमान मोरये एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी ते उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वता आमेन सांजुचे वाज बापाच्या ह्या भक्तीपणांत नव्यानांत वांटो घेता आसतना जुजे वाज बाप दिंबयेर पडोवन देवाक उलो मारलो आनी ताका देवान अनवरांतलो राखलो तर आमी त्याचे दिंबयेर पडोवन देवाचो आदार आमी मागया भगवंत जुजे वाजाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकूट आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूट आमची कर क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा काकूट आमची कर देव पुता संवसाराच्या तारोका काकूट आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूट आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूट आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांचे बिरमत पावल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकार्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासून वेचो कतोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणा दान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान ससुल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या कालिन्यान धाडूंक वावरल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले भोगोस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूट आमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींतावन देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हाजर लोकां वांटच्या तो सुडसुडी जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट बगडल्या सशी तूं दवलोय
तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवसश हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरस संसल्ले मुन्ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजाने किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नो बरवसो हाडलोय जेजू चालना भोंवडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केले आसता जेजूचे सारकें दुर्बळां पिडेस्तांनी कश्ट तले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबाराक देवाचो आदर मेळसो केलोय आज सर्गरसान देवसंगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालनासाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर एक घडीभर आमकां मागोवंक आसच्यो गरजो जुजे वाज बापा मुखांत्र देवाक आमी उबारया ह्या दिसांनी मारेकार पिडेक वळख जावची जायतीं आसात कॅन्सर हार्ट किडनी रगत मोतीची कुडीची आत्म्याची जायत्या पिडेन कश्टांची आसात ह्या सुमेस्तांक देव बरी भलायकी दिवं दी आपल्या रक्ताचो रिपोर्ट राखून आसच्या एकल्याक देव ह्या मारेकार पिडेता निवरावन दी म्हणलें त्या पिडेस्ताचे तशें त्या कुटुंबदारांची आशा जावन आसा ह्या पवित्र तळार विविध रितीन सेवा दिवच्या कुमक करच्या आदार दिवच्या ह्या पवित्र तळाच्या बरेपणांक बरेपण दाखोवच्या हर एका दानीक देव ताचे विस्तार आशिर्वादा दिवं दी हांगासर भक्तीपणाक येवच्या सर याजकांक फाटल्या वर्सांनी हांगासर सेवा दिल्ल्या सर पाद्र्याबांक बरें मन दाखयल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक आमचो पात्रोन देवा तावन सर बरें तांकां फावो करून दी प्रत्येक जावन ह्या थळार बरें आशेवन आयिल्ल्या बरी भलायकी मागून आयिल्ल्या कुटुंबांत घरांत बरेपण आशेतल्या हर एकल्याक आनी घरांनी न्हिदोन हें भक्तीपण पळोवच्या माध्यमांनी तांकांय बरेपण मेळोवन दी म्हूण मागया सांगाता म्हणया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेन तावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन सुम्याच्या नावी आमचो आधार ताने रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक संपवडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजबिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजे वाजान आपले जिनी आनी मोरणान जायत्या जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले नरवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया आज साजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता
तो सुदेव आपला आशिर्वादाने तुमकां भोरू. सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरीची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जडून ससनाक संतोष बगूंक फावो. आनी त्याच सर्वंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सोवे सदांच आसो. Jesus, o Guru, तुझी सालो संदेश तसो प्रसार केलो विघ्न आम्हाला कष्टानी दुःखा दमल्या धाकट्या मोगा आदर तुम्ही दिलो सांजचे वास बापा पगडा पाणी मातुका कृपा मागून घे बापा विघ्नां जाणी नाका सर्गीच्या वाटेर सुरक्षी कर पाताक सांडून आदार लांबय सोडून दी कृपा दी आमकां मुरबा माया मोगान सोलोन जग मागून दी कृपा सांजुचे वास बापा पगडा पाणी मातुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां जाणी नाका Susi was papa, mata pesa, suffer guru, moga misa, devachi kushi, amli gazamcha, devi kripa magone manale mata, sanzu sevas papa, pogla pani matuka. कृपा मागून दे बापा विघ्नां जाणी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे मुखार आशीर्वादी
देवास बापा आमा पासत विनंती कर बघिवन कुसाचे कृवेन निवरम कामचे देवा आमच्या अंधस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.